पर्वरी सुकूर पंचायत वाठारात हिल कटिंग आणि लँड फिलिंग चल्ला। वाठारातल्या शेतात माती उडोवन शेता पुरोवपाचो वावर नेटान चल्ला। या संदर्भात स्वतः शेतकार असलेलो सामाजिक कार्यकर्तो संजय बर्डेन मामलेदाराक कागाळ करून हे काम आडोवपाक सांगला। सुकूर पर्वरी पंचायत सध्या वादात सापडल्या। या वाठारात जायते कडेन लँड फिलिंग चल्ला। झाडा मारपाची प्रकरणां वाढल्यात अशे सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आरोप करपाक लागल्यात। सुकूरच्या शेतांनी माती उडोवन शेता पुरोवपाचो प्रकार नदरेक आयल्या उपरांत ॲक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन मामलेदाराक रीतसर कागाळ केल्या। थळाव्या आमदारांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करचो अशें तो मागता। पर्वरी सुकूर पंचायत आसा ती एरियेन आसा। हांगा एक पर्वरी तिस्काचेसून एक रस्तो सुकूर वयता ते जंक्शनासून मातसो फुडें वचना फुडें जे शेतांनी माती घालप चालू आसा। सुकूर पंचायतीन कंप्लेंट केली सुद्धा सुकूरचो जो सेक्रेटरी जो आसा तलाटी जे आसा हेचेर कांयच रिएक्ट जायना। हांगा फाटल्या दिसांनी हे शेतांनी माती घालता म्हणून गव्हर्मेंटान तांकां हे दिल्लें, सांगलेलें तुमकां पयशे फारीक करचे पडटले। काही शेतकारांक नोटीस धाडली, 50 ते 60 लाख रुपया भरपाक सांगलें। पूण मामलेदारा कडेन काही शेतकार हांगाले गेल्ले तेन्ना मामलेदारा कडेन जर वचना फुडें शेतकार पयशे भरपाक आमकां सांगले। तेच्या उपरांत परत तांकां काय भंय नासतना म्हण ह्या विलेज पंचायत एरियेन हांगालो स्थानीक जो कोण तेंचो गॉडफादर जो आसा हो तांकां सपोर्ट करता अशें तरी दिसलें न्ही। जर इतलें सरकार हांकां पयशे सांगता भर म्हणून आनी हे शेतांनी हे रेस्टिंग काम चालू आसा। ओपन पोस्ट शकता पळय ट्रक फाटल्यान ट्रक आसा आनी हे दिसा ढोळ्या जर सरकार जर शेतांनी एग्रीकल्चर लँडांनी जर माती घालपाक सांगता आनी एका वाटेन सरकार म्हणटा तुमी म्हणटा एका वाटेन तुमी शेतां करात तेतूंत तुमी स्वता वचून कितें कमायात आनी हें करा म्हणून। हांगा विलेज पंचायत ऑफ सुकूर ह्या पंचायतीन ह्या कोण माती भरता न्हू ताका कोणाचो तरी वरदस्तो आहा न्ही म्हणून हें करता। ताका लागून हांवें मामलेदारान कंप्लेंट केलेली आसा ह्या स्पॉटार बद्दल की हे एरियेन रॅपिडली शेतांनी मड फिलिंग चालू आसा, ओपनली चालू आसा आनी हो स्थानीक आमदार हेच्या फाटल्यान आसा काय ना म्हाका खबर ना। पूण हे एरियेक इल्लिगली कन्स्ट्रक्शन कटिंग ऑफ व्हील आणि फिलिंग ऑफ मड इन एग्रीकल्चर लँड हे चालू आसा तेन्ना स्थानीक आमदार किंवा तो मिनिस्टर जो आसा रोहनबाब खंवटेन हेजेर लक्ष घालपाक जाय। जाल्यार आमचे गोंयचे एरियेक सगळे डेव्हलपमेंट आसा आनी सुकूर जी म्हणटा न्हू ही आमची सुकूर पंचायत आसा आनी आमची पर्वरी पंचायत आसा तेतून 25 प्रोग्राम जर भायर जर कोण बांदता जाल्यार तो हिंदीकर म्हणजे मोडपाक हाडटा आमचो स्थानीक आमदार क्युरियस म्युझियम रोहन खंवटे। आनी आयज हेजे मोठे बीन दहाडे मेन रोडाक आयज शेत पुरोवपाक चल्लेलें आसा। ती कितली एरिया आसा ती हांव न्हू कमीत कमी ती 4000 वयर एरिया आसतली। तसल्या एरियेन जर आनी अशा भर जर मेन रोडाच्या कुशीक जर हे जर डेव्हलपमेंट करपाक जमनी पुरून जर शेतां पुरून जर ही घरां बांदूंक सोदता जाल्यार हेचेर सरकार कितें एक्शन घेतलो? सरकारी कायदे कितें काडले? कोणा खातीर काडटा हे कायदे? हांव म्हणटा जर सरकार आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी तेच्या वांगडा जे तेचे वांगड हे आमदार मिनिस्टर आहात तेंच्या हांव म्हणटा दोळे सारकीच माती पडल्या काय म्हणटा। ही लोकांनी माती करून दोळे फोडल्यात तेंचे, अरे दोळे उगडात मरे। आयज तर तो गोंय सांबाळटलो जाल्यार तुमी ही शेती दवरूंक जाय, भाटां दवरूंक जाय, ही तुमी दिना। फक्त तुमी कितें करतात कायदे फक्त दाखयतात आनी हे कामां अशी फटिंगगिरी चोरयाची कामां चालू आसा। तेन्ना हांव आयज गोंयच्या मुख्यमंत्रीक ह्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीन आयज तो सुकूरचो स्थानीक आयज पर्वरीचो जो आमदार मिनिस्टर आहा ताका आफोवन घेवन जाता तेची इन्क्वायरी करपाची आनी ज्या ज्या शेतांनी डेव्हलपमेंट करपाची जी मातयेवर पुरपाच्या ते स्टॉप करपाचे आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आपलो पावर दाखोवचो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकार।